सर आम्ही पळयता की ऑलमोस्ट 1.5 वर्स जाल्लें आसा देवडी मर्डर केसीक आनी तुमी ही केस लीड करतात. पुलिसांनी कशा तरेन कॉपरेट केल्लें आसा आनी ही चार्जशीट फायल केल्ली आसा आतां? इन्व्हेस्टिगेशन एकदम बरें केलां पुलिसांनी. पुलिसांनी आपली ड्युटी सारकी केल्या आणि इनफॅक्ट आणि थोडे चार्जशीट फायल केल्या उपरांत पुलिसांक लीड मेळ्ळ्या म्हणून पुलिसांनी ऑनरेबल JMFC कडल्यान परमिशन घेतला फर्दर इन्व्हेस्टिगेट करूंक आणि तेही इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सो मे बी परहॅप्स तो सप्लिमेंटरी चार्जशीट फायल करतले. पण पुलीस हॅव रियली इन्व्हेस्टिगेटेड दिस मॅटर वेल and it is because of their investigation की त्यांच्यो बेली रिजेक्ट जाल्या. एकदा चार्जशीट फायल केल्या उपरांत वाय इट इज रिक्वायर्ड टू बी अ सप्लिमेंट चार्जशीट? एकदा चार्जशीट फायल केल्या उपरांत आनी कितें मटेरियल इन्व्हेस्टिगेशनान येता. सो फॉर दॅट यू हॅव टू सीक परमिशन फ्रॉम द ऑनरेबल मॅजिस्ट्रेट अँड फर्दर इन्व्हेस्टिगेट. आणि न्यू मटेरियल कितें आसा पळय आफ्टर चार्जशीट ते सप्लिमेंटरी चार्जशीट घालून रेकॉर्डार हाडचें पडटा. सर आमी पळयता की रिकवरी जी आसा ही फुल्ली केल्ली आसा हितून? सगळे वेपन शॉक अब्झॉर्बर आणि कितें कितें वेपन्स यूज केल्ले पळय ते सगळे रिकवर जाले. सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एव्हिडन्स एक्टा प्रमाणे डिस्क्लोजर पंचनामा त्याच्या अंडर रिकवर केले. गाडयो यूज केल्ल्यो बी सगळ्यो अटॅच केले. इन्व्हेस्टिगेशन इज परफेक्ट. देर इज नो फ्लॉ इन द इन्व्हेस्टिगेशन. रियली गुड इन्व्हेस्टिगेशन. And based on the charge sheet only we have argued. We cannot go beyond the charge sheet. If investigation was weak, bail reject जावची नसली. इन्व्हेस्टिगेशन बरें केला आयवन PI and डिवाइस पिनच्या गायडन्सान SP च्या गायडन्सान म्हणून ही बेल रिजेक्ट जाली. अँड पिपीन ते चार्जशीटाच्या बेसिसाचेर एब्सोल्युटली सारखे एब्सोल्यूट एफर्ट्स घालून हार्डवर्कान एकदम बरें ऑनरेबल लर्नड पिपीन आर्ग्यू केल्या म्हणून ती बेल रिजेक्ट जाली. आय जस्ट असिस्टेड हिम. म्हाजो रोल व्हडलो काय नासलो भितर. आय जस्ट असिस्टेड हिम. म्हाका दिसता कितें टायपिंग एरर बी जाला जाल्यार हांव नको बिकॉज रोजनामाचेर दाखयता इट इज फिक्स्ड फॉर ऑर्डर्स ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. सो आय हॅव टू जस्ट क्लॅरिफाय दॅट वेदर ऑर्डर ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज पास्ड और नो. बट एज ऑफ आय रिमेंबर की द ऑनरेबल कोर्ट हॅड सेड की चार्ज फ्रेम केल्या म्हणून. पण म्हाका आतां उगडास येना सारकें. पण बेल्स आर डिसमिस दॅट इज फॉर शुअर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.